हांव सरकाराक विचारपाक पळयतां जावं सरकारचे जे मिनिस्टर आसा तांकां विचारपाक सोदतां जावं आमचे लाडके काणकोणचे मंत्री आसा तांकां विचारपाक सोदतां खंयच्या कॅल्क्युलेशनान सरकार म्हणटा की 3 बल्ब चेंज करतकीर एलईडीचे लायतकीर आमचे लायटीचे बील अर्दे कमी जातले हाच्या फाटलें कॅल्क्युलेशन सरकारान आमकां समजोवचें कारण प्रत्येक घरान जर 7-8 जर बल्ब आसा जावं 7-8 जर लायटी आसा ट्यूबलायट्स आसा ताचे फाटल्यान फक्त 3 एलईडी बल्ब लावन कितल्या प्रमाणान लायटीचो खर्च आमचो कमी जावपाक शकता खबर ना। खंय तरी दिसता की गोंय सरकार हे आम आदमी पार्टी दिल्ली कॉपी करपाक पळयता पूण कॉपी केली म्हणून जायना कॉपी करता आसतना सुद्दां ती सारकी करची आनी ताच्या फाटल्यान विचार आसचो। दिल्ली सरकारान सहज 50% रेट बिलान कमी केला एलईडी बल्ब दिवन कमी करूं ना सो कॉपी करता जाल्यार सारकीच करची। हे बल्ब जे आसा वेदर दे हॅव बीन टेस्टेड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आसता त्या बोर्डाच्या हाज्या प्रमाणे ते टेस्ट केला काय कितें टेस्ट केला जाल्यार ताजो रिपोर्ट पब्लीक डोमेनान आसा काय कितें कारण हे सगळे टेस्ट केल्या शिवाय आमी म्हणपाकच शकना की आमचे इलेक्ट्रिकल चार्जीस कमी जातले मागीर 50% 10% सुद्दां कमी जातले काय ना हें आमकां खबर ना। कोणाकूच खबर ना बाबा कितले बल्ब गोंयान आयले आनी कितले लोकांक ते डिस्ट्रिब्युशन करपाचो कितें प्लॅन आशिल्लो त्या प्लॅना बद्दल सुद्दां वाद निर्माण जाता कारण जितले एडवर्टायजमेंट्स हांवें पळयल्यो त्या हेज्यो त्या सगळ्या एडवर्टायजमेंटाचेर गव्हर्मेंटाचे नांव नाच आनी भारतीय जनता पार्टीचे पक्षाचे कमळ जाल्यार सगळ्यांक दिसता। सो हे कमळाची जर आमी कॅम्पेनिंग करपाक आयला कमळाची प्रसिद्धी आमच्या बारीक मनशाच्या कश्टाच्या पयशान जर सरकार करपाक पळयता जाल्यार ते चुकीचे आसा। तो सरकारी कार्यक्रम काय तांच्या भारतीय जनता पार्टीचो पक्षाचो कार्यक्रम हे म्हणपाक आमकां चिंतचें पडटा।